मिसाची बेटीक सुरवात ताना आमी सगळीं उबी रावया आनी गायन घेवया A15 पेज 7. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावे सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या बाबा मुडीनो, आज आख्या संवसारार विस्तारलेली पवित्र सभा सुम्या जेजूच्या निमाण्या जेवणांचो दोबाजीक समारंभ करता. आनी जें सुम्या जेजून केलें निमाण्या जेवणा समयार तें आज पुत्तून करता. आनी हें करून हे 3 दीस आमी केरीत भाशेन सारता. भोगतीपणानूच न्हय पूण जेजूचे निमाणे दीस पुत्तून जिवन आनी आमचें भाग्यवंतपण जोडूंक हो जावन आसा शेवट ह्या 3 दिसांच्या समारंभणेचो. सुम्याचें रात्र जेवण, सुम्याचें मरण आनी सुम्याचें जिवंतपण. आनी हे पासत ह्या आयच्या दोबाजीक निमाण्या जेवणांचे समारंभणेंत आमी वांटो घेता आनी जें जेजून केलें तेंच कोत्ता. 3 वस्तू जेजून घडल्यो. मिसाची भेट, याज्ञिकपणांचो माकडेंचो संस्कार आनी मोगाची आज्ञा दिली. आनी ती कशे भाशेन जेवंक जाय तें दाखयलें. आपल्या 12 जाणांचे पांय धुले आनी असली सेवा पवित्र सभेन करची, ल्हानपणान करची म्हूण ताणें उगडास केलो. इतलीं वर्सां जालीं पवित्र सभा हें करीत आयल्या. मिसाची भेट, याज्ञिकेचो माकडेंचो संस्कार, मोगाची आज्ञा आनी परजेची सेवा हाचोय आमी आज उगडास करता आनी दोनूय देवाक दिनवासता ह्या संस्कारां पासत. आनी ताचे कडेन कृपा बोड मागता आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत पूर्णपणी जिवंक आनी मोगाचे आनी सेवेचे गोवाय ह्या संवसारांत जावं. आनी हें करता आसतना आमचें पातो गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागून हे समारंभणेन वांटो घेवया. अदीक करून आमी सेवा करूंक चुकल्या. आमी मोगाची साक्षी जावंक ना.
असलीं पातकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडून बोगसणे मागुया. जावं मिसाचे भेटेन सारको वांटो घेवंक ना, हो मिसाचे भेटेन वांटो घेवंकूच ना. हो याज्ञिकांचेर आमी आड उलयल्या. ही सगलीं असलीं पातकां हे वेळार आमच्या दोळ्या मुखार हाडून देवा लागीं, एकामेका लागीं, पवित्र सभे लागीं, समाजा लागीं बोगसणे मागुया. आनी बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. भोव मोगाळ बापा, आपकुशीन मरण सोसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुझे एकल्याच पुतान आपलो शिमेर नासलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमण्या जेवणान वांटो हो घेतलो आनी ते संवसार सोरोपर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण आमकां फॉर्मायले. तीच रातीच्या भोवपवीत जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या
आनी येद्या व्हडत्या गुटांतले तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बोडतेन आमकां फावो कोर म्हूण मागता आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसान मोजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें सगळ्या म्हयन्या मदे हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो आख्खे इस्रायल पोचे कडेन उलोवन तांकां सांगात ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जॉन एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावूंक एक कुटुंब एकदम ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसा त्या प्रमाणे बागाक घेवचो जॉन एकलो कितले खातलो ते पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय ते थारावचे तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत ते जनावर सांबाळून दवरूंक जाय मागीर सगळी इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली मागीर ताचे इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवडांचेर आनी उमऱ्यांचेर ते लावचे ते राती ते मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन ते मांस खावंक जाय तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंगटाक बांदात पांयांक वानो घालात हातांत एक दांडो घेयात वेगी वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्कांचो ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव येतलो आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो मनशांक तशें मोनजातींक आनी सगळ्या इजिप्तांच्या देवांक हांव कास्ट लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोर उमटल्यात सोस्तीचे सोस्तीक देवाचें उतर हें आमचो जबाब गावन हे पोरी जातलो ही दिन वासनी
कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता सबब ही दिनवासीची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलो सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो ही दिनवासीची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक हांव तुजो चाकर तुज्या चाकरणीचो पूत म्हज्यो सांखळी तुवें तोडून उडयल्या ही दिनवासीची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासतेचें बलिदान भेटयतलो सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो ही दिनवासतेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता पाग्योन पावलून कुरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप बावा भयणानो सोम्या कोडली हांवें शिकोवन घेतली तीच हांवें तुमकां दिली सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची हे मोच्या उगडासाक करात तेचपोरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हटलें हें पात मोच्या रोगतान स्थापलेलो नवो करार तुमी तातूंतलें पियेतात तितली पावतीत ते मोच्या उगडासाक करात देखून तुमी हो उंडो खातात आनी हे पातांतलें पियेतात तितली पावटी सोमये हे पोरयान ताचें मरण तुमी पोरगोट करात देवाचें उतर हें शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात Survispo तुमचे सोवे आसूं जुआं पोरमोणेन जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान पास्काचे पोरबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो ताणें संवसारांत आसल्या आपल्यांचो सदां मोग केलो पूण आतां सोपुर्णायेन तांचो
मोग करून दाखयलो. ताचेर रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो गात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमांवच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवातावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाळ बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोल्या त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमांव पेद्रू सोरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतीपाड म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. जेजून शिमांव पेद्रून परतीपाड केलो, तशें जाल्यार म्हजे पांयच न्हय बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धू. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फक्त पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो गात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. ताचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगवस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भावां भयणीनो, ह्या दोबाजीक समोरमा समयार पवित्र सभा बायग्योन जुआवाचें शुभ वर्तमान परगोडटा. जुआव तुमी आयकलां ते भाशेन ह्या शुभ वर्तमानांच्या वाक्यान जेजून मिसाची भेट घडली ओ दिनवासनेच्या बलिदानांचो समारंभ घडलो तो हांगा सांगिना, पूण तो आदी सांगता. 6व्या हावेस्वरान सांगता, आख्खो 6वो हावेस्वर, हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस, हांव दितलो ती पिवूळ म्हजें रगत हांगा दिता. कित्याक ताचें शुभ वर्तमान निमणें बरयलां. तो शुभ वर्तमान बरयता म्हणसर दिनवासनेचें बलिदान सगल्याक फामाद जाल्लें. सगल्या पवित्र सभांनी दिनवासनेचे बलिदानाचो समारंभ चलतालो. ते पासत तें तो बरयना. द इंस्टिट्यूशन ऑफ द होली युकरिस्ट is not mentioned by John in this particular passage, where he mentions about the Last Supper and the washing of the feet of the 12. कित्याक तें पयलें दिलां ताणें. शीस आपोस्त शुभ वर्तमानकार दितात. आतां बायग्योन जुआवान ही मोगाची आज्ञा हे समोरमणेन घाल्या. हांव तुमकां नवी आज्ञा दिता, एकामेकाचो मोग करात.
हाका लागून हे समरमणीत हे पांय दवप आहा. मोग म्हणल्यार सेवा, मोग म्हणल्यार चाकरी. हाका लागून पूण ह्या उंड्या सोऱ्याचेर आमी आज नियाळ करुया आनी मोगाचेर नियाळ करुया. उंडो सादो. आख्ख्या संवसाराक उंडो पयली वस्त खंयची पोर जाती जावं ते पोरजेक आपल्याचो उंडो आहा. आमच्या भारतांत एकूच भाशेचो उंडो ना, जायते तरेचे उंडे आसात, जायते तरेचे. युरोपाक घोडे एकूच तरेचो उंडो आसो. गाल्फांत तांकां तांचो उंडो वेगळो, जर्मनीन तांचो उंडो वेगळो, पूण उंडोच तो. आनी उंडो सादी खुणा. हो उंडो सगल्यांच्या हातान पडटा. हो उंडो हो उंडो मोडूंक जाता सोंपेपणी. आनी ते पासत ह्या उंड्याचे एके भाशेन रूप आदार दिता उंड्याची सोजमणी घेवंक. पयले सुवातेर इट्स अ कॉमन फूड. इट्स सॉफ्ट, मोव तो, आनी देखूनच मोडूंक जाता. हो उंडो जेजून खुणाक घेतली आपले कुडीची. पूण हो उंडो नव्या कोरारान नवो न्हय, आदल्या कोरारान देवाच्या आसण्यांचो उंडो देव मंदिरान भितर दवरताले. द ब्रेड ऑफ द प्रेझन्स ऑफ गॉड. आनी हो उंडो उमक्याच दिसांनी तांचो यादनीक बदलतालो, तो काडटालो आनी दुसरे घालतालो उंडे. उंड्या उदेशी देव हाजीर आसतालो. ही खुणां जेजू आदल्या कोरारांची घेता. त्याच बरोबर पास्कांच्या जेवणा सुमयार फूग नासलेलो उंडो उजार करूंक जाय आसलो. कित्याक फूग घालूंक तो भाजूंक गेल्यार जायतो वेळ वेता. इस्रायलाक वेळ नासलो. वेगोवेग ताणें हें पास करूंक जाय आसलें आनी पोलतोडी वचूंक जाय आसलें. ते पासत तो फुगता म्हणसर, फूग घाली म्हणसर जाय तो दवरूंक जाय. तो दवरिनासतना तो उंडो तयार जातालो. तांचो आतां रिफायन ब्रेड जुदयांचो आमी क्रीम क्रॅकर बिस्कूट आहा तसले तरेचो अनलिवन ब्रेड. तातूंत फूग ना. जे भाशेन आमी उजार कोत्ता तो फूग नासलो उंडो. आमी ब्रेकफास्टाक नोस्त्याक उजार कोत्ता तो फूग घाल्लो फुल्लोलो उंडो. पवित्र सभा तो घेना. पवित्र सभा जेजून पळय कितें केलां तें घेता. फूग नासलेल्या उंड्याच्या परबे समयार फूग नासलेलो उंडो घेतलो ताणें. म्हणजे फूग म्हळ्यार कोणा पातकाची बी पातोक फुलोयता. पातोक नासलेलो जे भाशेन मेंढरो पातका विणे मेंढरो. पुरुश लिंगाचो मेंढरो. ते पासत हांव ही शेळी म्हणिना, देवाचो मेंढरो म्हणटा ह्या कारणान पुरुश लिंगाचो. आनीक पापांत पडलेलो मेंढरो न्हय, कुशीन काडून दवरलेलो. एक कुणायता जेजूचे व्यक्ती जेजूक पातोक ना. ते पासत खावप जावं मांस मेंढऱ्याचें, खावप जावं उंडो जावं कोडू भाजी. पयल्या वाचपांत आमकां मेवता कोडू भाजी. कित्याक इस्रायला तेचें जिवीत इजिप्तकारांनी कोडू केलें. हो सगलो उगडास. आमकां वेळ ना, बेगोबेग खावंक जाय. तो आनीक मेंढरो आनीक भाजूंक बिस्तो वयल्या वयर भाजलेलो ते भाशेन दाखोवंक की आमचें जिवीत वेगान जावंक जाय आनी आमचें जिवीत पातका वेळेन जावंक जाय. ही जावन आसा उंड्याची खुणां. पूण उंडो कसो खावपाचो तेवूय सांगता. एक फामील ल्हान आसा, दुसरेक फामिली कापोवची. दोगा फामिलींनी हो मेंढरो खावचो, हो उंडो खावचो. म्हणजे एकमुळें जेवण जेवचें न्हय, बाराबोर जेवपाक. ते पासत जुदेव लोक आपलें जेवण जेवता आसतना दुसऱ्यांक काडिनासलो, आपल्याच रोगता मासाच्या गोरच्यांक घेवन जेवण करतालो. कित्याक एकूच उंडो मोडटात, एकूच
जें कितें ती खातात तेचें एकूच रगत सगल्यांच्या शिरांनी जाता. आमी कितेंय खावं खाता ताचें रगत जाता. ते पासून हिवूय गोश्ट गरजेची. रगतूय उंडो आनी रगत जिवीत दिता. हे पासून जुदेव लोक आपलें रगत दुसऱ्यांक दिना, कित्याक त्या रगतान जिवीत आहा. आनी हें जिवीत आख्या शिरांनी धांवता देखून आमी जिवी उरता. ह्या पासत जेजून रगतूय घेतलें. कूड उंडो कुणायता आनी रगत फ्लुइड्स इन द बॉडी. हें फ्लुइड रगत ना आमच्यान जेवंक जायना. हेमोग्लोबीन उणें जालां तें घालूंक जाय पोत्तून. रगत देंवलां चडोवंक जाय रगत. ते पासत तें मॅटर एंड फ्लुइड. ते पासून कूड आनी रगत ह्यो दोनूय वस्तू घेतल्यो. आनी ते पासत बायगून पावल 2 उतरां वापरता कुडीक. सार्क्स वापरता. सार्क्स इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जे आमचें ताणणी तोडटा. आनी सोमा म्हणल्यार ही कूड, आखी कूड, गोट कूड, ओकोंड कूड जावं सार्क्स जावं सोमा हो उंडो कुणायता. मोव सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी आनी आखी कूड कुणायता. जेजूची कूड, जी कूड तो कुर्सार खेळायतलो ती कूड तो आदीं फुडेंच आपल्याच्या हातान घेता. जे रगत कुर्सार वार वयतलो आसलो तेंच रगत तो घेता दाकांच्या सोऱ्यांतलें आनी तें तांकां दिता. आनी भाशेन द फूड इज कंप्लीट, द न्यूट्रिशन इज कंप्लीट. इट nourishes the body as it is material body and also the fluids that are necessary to run this life. फकत मनशाचें जिवीत न्हय पूण ताचें जिवीत आमचे कुडीन भितर सरप आनी ताचें रगत आमच्या रगतान भितर सरप. आनी हें निमाण्या शुक्रारा दीस फाल्यां कुर्सार तावन दिश्टी पडटली ताची कूड आनी रगत तेंच तो आदीं घेता आनी कोत्ता. मागीर ह्या संदर्भांत with the elements of nutrition of body तो मागीर मोगूय घेता. आनी कित्याक तो मोग हातून, कित्याक मोगाची खुणा आमची कूड. आमी कोणाचो मोग कोता जाल्यार आमी कितें तरी दिसता तें तांकां दिता न्हू जाल्यार हो मोग बिश्तो वयल्या वयलो जातलो. मोग खुणेंतल्यान दिश्टी पडोवंक जाय. हांव तुजो मोग कोता, हांव तुका कितेंय तरी एक मेमेंटो दिता आनी तो दिश्टी पडटा तसलो जावंक जाय. इट शूड बी विजिबल, इट शूड बी टँजिबल, इट शूड बी टच्ड. हो तो मोग. पूण जेजूचो मोग हात लावंक जायना. जेजूचो मोग वेगळेच तरेचो मोग. आनी ताचो मोग कितें? ताचो मोग म्हळ्यार ताचें आसणें आमचे भितर. ही इज वेरी प्रेझन्स इज हीज लव. आनी ते पासत आमचे भितर जेजू आसत जाल्यार हो मोग भायर सरतलो. मोग कसो भायर सरतलो? म्हज्या उतरांतल्यान भायर सरतलो, म्हज्या कोरण्यांतल्यान भायर सरतलो, म्हजे वागणुकेंतल्यान भायर सरतलो. आनी हांव कितेंय करूंक तयार आसां ह्या मोगाक लागून. म्हजो जीव लेगून दिवंक तयार आसां ह्या भितरल्या मोगाक लागून. जो मोग म्हळ्यार जेजूचें आसणें. आनी ते पासत हांव केन्ना केन्नाय तुमकां म्हणटा, आमकां तर कोणूय म्हणटा गांधीजी लव्ड हीज नेशन, वी आर कॉल्ड टू लव द नेशन. जायते फावटी म्हणटा तें हांव तुमकां. गांधीजी इज ओन्ली टू बी टेकन एज अ मॉडेल. एक नमुणो जो तुजे भायर आहा ताका पळय, ताणें कितें केलां तें तूं कर. जेन्ना जेजूक आमी मोदेल म्हूण घेता, नमुणो म्हूण घेता, जीजस इज नॉट आउटसायड अस. ना, जेजू भायल्यान मोदेल दवरलो आनी ताका आमी इमिटेट कोता ना, तें भायलें जालें. When we say Jesus loved us, His very presence is within us in this sacrament. ह्या फकत ह्या साक्रामेंतान तोच जेजू उंड्याच्या आनी रोगताच्या रुपाकाल रावन आमचे भितर येता, आमचो एक भाग जाता.
He becomes a part and parcel of our body. He is not different from our body. His force is not different from our blood. तोच जेजू आमची कूड जाता, तोच जेजू आमचें रगत जाता. अनेक फावट तो जेजू आमची कूड जाली, आमचें रगत जाता पासून आमी तो भितर घेता, कुडीन घेता. जिबेंतल्यान आमी भितर घेता, आमी सतमंता काळजांत वेता. आमचो वांजे भाशेन सादो उंडो खाता तेन्ना एके फामिलीन तें जेवण एके फामिलीक एकूच उंडो खावन एक करता, ह्या उंड्याचें रगत जाता आमचे कुडीन. तेच भाशेन जेजूची कूड आनी रगत शिवलें म्हणटूच आमची कूड ताची जाता, आमचें रगत ताचें रगत जाता, ताचें आसणें आमचे भितर येता, ताची पदवी आमचे भितर येता. आनी ते पासत आमी सेवेची मनशां जाता. सेवेची मनशां म्हळ्यार आमकांच उणें करून आमी आमची भितरली भायर सरून दुसऱ्यांक पावता. We reach out to others, and this is done only with the power of love. If there is no love, we cannot reach out to others. If there is no love, we cannot serve others. If there is no love, we cannot be available for others. We become another Christ. आमी दुसरो जेजू जातो आनी दुसरो जेजू जावन आमकांच जेजू भाशेन कुर्सार मरूंक दिता. जें तो फाल्यां कोत्तलो तें आयजूच आदीं हाडटा. आनी हे भाशेन आपलीच कूड आनी आपलेंच रगत ह्या उंड्या उदेशी आनी ह्या सोऱ्या उदेशीन दिता. आनी मोगाची आज्ञा ते पासून बाय घेवन जीव हांव जेजूचें रात जेवण आनी मोगाचो समूरम बाराबोर कोत्ता. आनी त्याच खातीर आमी जेजूची गुदार्थ कूड जाता अशें बाय घेवन पावलो मागीर कोरिंथकारान बरोवन सांगतलो आमकां. पूण हे जेजून पयलें सांगलां, जें तुमी दुसऱ्यांक कोत्तात तें म्हाकाच कोत्तात. हे भाशेन दाखयता तो दुसरो मनीस म्हजी कूड. तो मनीस वेगळो न्हय, तोवूय म्हजी कूड. ते पासून जेजूचें आसणें एक गुदार्थ कुडीन आहा. आमी सगळीं एकठांय जाता हांगा जेजूची कूड भरोवन येता. आनी मागीर आमी ताची कूड शेवली म्हणटूच एक जाता सगळीं. आनी एक मोगांतल्यान जाता. ही मोगाची आज्ञा. आनी हे मोगाची आज्ञा उदेशी तो आमकां सुडसुडीत कोत्ता, आमचे पांय गोट कोत्ता, पांय धुवन ते गोट कोत्ता, पांयांची मेडसाण काडटा, पांय शुद्ध करता. आनी पांय शुद्ध केले म्हणटूच आमकां सुडसुडीत कोत्ता. वचून मोग दिवंक, मोग करूंक, ह्या हातांतल्यान सेवा करूंक. आमचे हातांकूय शक्ती दिता, आमच्या पांयांकूय शक्ती दिता. काळजाक शक्ती आसाच, कित्याक ताचें आसणें भितर आहा. ते पासून काळजांतली शक्ती, मोनांतली शक्ती, हातांतली शक्ती आनी पांयांतली शक्ती घेवन आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिता. पूण जुदासा भाशेन त्या जेजूक शेवून आमी वायटूय जावंक शकता. जेजू म्हणटाच म्हणजे ओ मनीस ताकाच शेवता आनी ताचेरूच फोंट उकळटा. तशें आमी करूंक शकता. त्या जेजूक शेवून आमी घरा वेता तेन्ना आमी त्या जेजूक नाकारता आनी त्या जेजूचो घात घेता. मिसांत वांटो घेतल्या उपरांत, जेजूची कूड घेतल्या उपरांत, जेजूचें रगत शेवल्या उपरांत, भितरल्यान जेजूचें जिवीत घेतल्या उपरांत भितरल्यान तावन हो मोग दिवचे सुवातेर, मोग म्हळ्यार देवाचें आसणें, मोग म्हळ्यार देवाची पदवी, मोग म्हळ्यार देवाची सासाय, द वेरी प्रेजन्स, द पावर एंड द प्रोविडन्स ऑफ गॉड. दीस इज लव. आनी तो दिता आसतना आमी सगळेंच आमकांच दिता. ते पासून हें सगळें मिसाचे भेटेंतल्यान घडून हाडलां. यात्नीकपणूय हे मिसाचे भेटेन ताणें घडलां.
कित्याक आमचें जिवीत तशें जावंक जाय म्हूण आमकांय आपयल्यात, आमकां ताणें आपयल्यात, ताणें विचल्यात, आमकां संस्कारल्यात आनी हेंच आपली कूड दुसऱ्यांक दिवंक, आपले कुडींत सगल्यांक एकठांय करूंक संस्कार दिवन आमकां नेमल्यात आनी ते पासत आमकां कुशीन काडल्यात, आमकां आमच्या फामिलीन दवरूंक नात. आमचें जिवीत तसलें साक्रिफिसाचें. आमकां फामिलींत वचूंकशें दिसता पूण जायते फावटी जायना, कित्याक आमची पयली फामील ही, आमची पोरजां आमची फामील, आमचे पोरजे पासत आमी जाय तें करूंक जाय. जायते फावट फामिलीक आमच्या, हांव फामील म्हणना कित्याक म्हाका फामील कशी ना, म्हजीं घरचीं आहात. जेन्ना लोक जाता तेन्ना फामील येता, नाजाल्यार घरचीं, म्हजी आवय, म्हजी बापूय, म्हजीं घरचीं ती, तांकां म्हजो वेळ दिवंक जायना, म्हजो वेळ ह्या कुटुंबाक दिवंक जाय. हें म्हजें कुटुंब आनी हेवूय बी ह्या मोगाच्या साक्रिफिसा वदेशी येता. ओ मोगाचो साक्रिफीस आमी जियेता आमचे पोरजे पासत, आमी साक्रिफीस कोत्ता आमचे पोरजे पासत. आमी आमचें जिवीत पोरजे बरोबर जियेता, पोरजेची उदारगत करपाक, उदी करून ओत्मीक वाटेन पोरजेची ओत्मीकताय वाडोवपाक. आनी ते पासत आमकां तार लागना कशे भाशेन मोगा उदेशी ही पोरजेची ओत्मीकता आमी वाडोवंक जाय. ते पासत हे ह्या संस्कारान, परम संस्कारान हें जेजून सगळें घडोवन हाडलां. ते पासत आज एक दीस समोरून आमी हे संस्कार हाजीर कोत्ता. मिसाची भेट, याज्ञिकाचो संस्कार आनी मोगाची याज्ञा हाजीर कोत्ता. आज हे आमच्या 12 भावांक आमी विचून काडल्यात. आमची नवीच घडोवन हाडलेली सभा, गवळीक सभेचे वांगडी ते जुनान तावन तांचो वावर सुरू जातलो, तांकां आमी काडल्यात. कित्याक तांचे पांय धुवन ताका आमी तयार कोत्ता हे सेवेक. तांणी फिरगोजकारांची सेवा करूंक जाय आनी ही सेवा कोत्ता आसतना ह्याच मोगाच्या बांदपासान करूंक जाय. ओ मोग जो आज ते अनुभवतले जेजूचो, तो घेवन आपले पांय सुडसुडीत करूंक तांणी भेट करूंक जाय सगल्या घोराब्यांनी. आनी भेट कोत्ता आसतना मोगाच्या भावनांनी भरून भेट करूंक जाय. तांणी भेट कोत्ता आसतना उस्क्या कोंतीन भरून ती करूंक जाय. त्या पोरजेच्या बरेपणा पासत तांणी करूंक जाय. पोरजेक देवाक ओदीक लागीं हाडूंक करूंक जाय. पोरजे पासत साक्रिफीस करूंक जाय. ते पासत तांचे पांय आमी सुडसुडीत कोत्ता. आनी पेद्रू म्हणटालो म्हजे पांय धुव नाका. जेजू म्हणटा तुजे पांय हांव धुना जाल्यार तुका म्हजे सेवेंत वांटोना. वस हांगासरलो, हांव तुका कांयच करूंक शकना. कित्याक हे पांय धुता ते उदेशी हांव तुका सेवेचो मनीस कोत्ता. म्हजेंच काळीज तुका दिता, म्हजो मोग तुज्या काळजांत घालता, म्हजी सेवा तुज्या काळजांत घालता. ते पासत पेद्रूक फुडारी केल्या उपरांत ताणें भियेनासतना जेजूक परगोटलो, वेतातूय जेजूक परगोटलो आनी काळजी घेतली आनी जेजू पासत तो मेलो. हें क्रिस्तांवांचें जिवीत. न्हय जुदासा भाशेन पूण पेद्रू भाशेन. पेद्रू ताका नाकारता पूण मागीर ताका सोजमता आनी सोजमून ताचोच मोग दुसऱ्यांक दिता. मोगाळ बामणीनो, आमी ह्या मिसा भेटींतल्यान भायर सरता आसतना घरा वेता तेन्ना आमी पेकोवणीचें दूत जाता, आमी मोगाचें दूत जाता, आमी सेवेचें दूत जाता. जावं म्हजे मदें म्हज्या गोरकांनी मदें बरें ना तें आज बरें करपाचो दीस. म्हजे मदें म्हज्या भुरग्यां मदें कितें बरें ना आज तें संबंद हाडपाचो दीस. म्हजे मदें आनी म्हज्या भावा मदें कितें तरी सारकें ना आज तें संबंद घडपाचो दीस. हो मोग दाखोवपाचो, ही सेवा दाखोवपाची. कित्याक आमी जेजूचो मोग घेता आज. जेजूचें आसरें आमचे भितर घेता, जेजूची पदवी आहा, जेजूचें बोळ आहा. हेंच घेवन आमी हांगासरली वेता आनी हें बोळ घेवन आमी मोगाची मनशां जाता, सेवेची मनशां जाता. तर हेंच देणें आमकां सगल्यांक आयच्या दिसाक ह्या निमाण्या जेवणाच्या समोरुमणींत आमकां सगल्यांक मागून घेवया.
सगळी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया. आमच्या पाप साहेबान आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपले आपोवणे जेजू महायाज्ञिकाच्या पावलांनी चलूंक आपले आनी आपले पोरजेचे जिवीत बागिवंतपणाचे करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजून आपल्या शिसांक दाखयलोले सेवे चाकरेचे देखीन आमचो दर एक समुदाय वाडोवंक आनी अशें आमचे मदें एकचाराचे बांदपास अदीक ओखण जावं बापाचो आदार मागुया. ही जेजूची याज्ञा आमी आमच्या कुटुंबान जिवंक आनी आमची कुटुंबां मोगाची आनी सेवे चाकरीची मंदिरां करूंक आमी जण एकलो वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बापा मोगळा, तुजे मुखार आमी आमची इंतेसांवां मांडल्यान तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान आमकां बोड दी. आमी आमच्या आत्मिकतायेन वाडूंक आनी तुजो मोग दुसऱ्यांक दिवंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांत भेटवतना आमी गायन घेवया. अंक C26 पेज 39. भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो योन आमी समोर उमटाव तितले पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भोगती पडी ह्या सोडवणीच्या गुटान
वांटो घेवंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळज उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोरपोदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोरकाडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सोरोपर्यान सोडवणीचो फोड आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मोरणांचो उगडास घडून दवरलोय. आपल्या दोरदूतां बाराबर निमण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली सोपूर्वा काडणेची बोली. ह्या व्हडत्या संस्कारान तूं तुजे पोरचेक पोसताय आनी तिका पवित करताय. हे तोरेन एकेच पृथ्वीच्या सगल्या मनशा कुळाक एकाच बावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एका प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विची जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सोरता. आनी आतां सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगातीन प्रितुमीचेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दोयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी घालतेपडी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सोबे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खी पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा पासो, फिलिप नेरी आमच्या गुवडी बापा पासो आनी दोन दुतांनी पोरगोटलेलो तोच कोरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासो. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आनी चाकोनी खातीर आमची मागणी आय. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भोगती तूं वळखताय. सासनाच्या जिव्या आनी कोऱ्या देवा तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर. सोस्ती आनी तारोण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता.
आख्खे पवित्र सुबेच्या एकवटान आमी आयज आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो तो भोव पवित्र दीस समोर उमता आनी त्याच देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच सांकवार मारयेक आमी भोगतीन वंदिता तेच परी तिच्या पोतीक बागयोन जुजेक तशेंच बागयोन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलीप बार्थोलोम्यू माथ्यू सिमांव आनी तादियो लीन क्लेत क्लेमेन शिस्त कॉर्नेल सिप्रियान लोरिस क्रिजोग जुआंव आनी पावलू कॉज्म आनी दामिया ह्या तुज्या धर्म दुतांक आनी रोख साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच रा आनी आदार दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बापा तुझ्या मुड्यारांची आनी सगळे कुटुंबाची ही देणी मानून घे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपले कुडीचें आनी रोगताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवचें तांकां दिलें त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सासणाचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दोयेन आमकां घे देवा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती कोरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आमची आनी सोमेस मनशांची सोडवणी पासत कोश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसाक मुणगे आयच्या दिसाक ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवन मुळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें म्हज्या उगडासाक करात बावाळताचो गूड पोरगो तुया सोम्याचे येसू तुझे मरण आमी समोरता सोम्याचे येसू तुझे पुनर्जीवन करता सोम्याचे येसू तुझ्या बापा आमी तुजे मुणयारी आनी तुजी पोरजा
तुझ्या पुता आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देड्यांतली मोहिमेवोन देवा आमी तुका भेटयता ही निर्मोळ पवित्र आनी संपूर्ण बोली ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ नदर घाल तुज्या नितीवंत साकर आबेलाची देणी बाबार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो योद आनी तुज्या यात्निका मेल्किजेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हेंय बलिदान तुका मानू सोर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतेपणी मागता अशें हे वेदी वेली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकलूट कर बावार्थाची मोर आसूं ती आमचे आदीन गेल्या आनी विसवांत आसा तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सूख आनी शांती मेळ्ळो आनी आमा पातक्यांक तुजे अगोणीत काकुटीचेर विस्वास दवरतल्यांक तिका फावो तें पळोवंक नाका पूण आमची पातकां बगूस आनी जुआंव स्तीव मतियस बार्नबास इनास आलेशांद्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसितास पेरपेत आगाथा लुसी एग्नेस सिसील आनास्तास ह्या तुज्या दुर्गदुतांच्या रोख साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय कर ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रोचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घेवून गावुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवूं तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ठालनीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासुकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना सो आम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सो आम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आज ह्या व्हडल्या दोबाची परबे सुमयार एकामेकाक कुशालकायेन आनी मोगान आनी आस्त्या तोंडान शांतीची खुणां दिवया Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगली सुभागी Sumia tuan cerita cema kafavana, penducela kazara makabalaki metroli. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there are other persons who are not baptized present here, please do not come forward with your open hands and join the queue to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांनी शोक वतना आमी गायन घेवया अंक D33 पेज 65.
उभी राहूया. प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा देवा, तुझ्या पुताच्या पोवी जेवणान तू आमकां ह्या संवसारांत वांटो हो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भोरताय. तशेंच सुर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवंक आमकां सासणांक दादोशी कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उपकार करून बसात. मोगाळ बामणिनो, या सुम्याच्या रात्र जेवणाची पोरबी आमी सगल्यांक तुमकां पाठयता आनीक देवाची आशिर्वचनां तुमचेर वचची म्हूण आमी केरीत भाशेन मागता. तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सगळ्या वांगड्यांचेर, जाणट्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर केरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी आज मागला आनी ह्या दिसांनी तुमचे पासत आमी मागोत रावतल्यो. आमच्या 12 जाणांक जांकां आमी आपोस्त कशे विंचून काडल्यात तांकां आमी दिनवासता. खुशालकायेन तांणी
आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी खुशाल जाले. ताका आमी चिंतलें आमच्या गवळीक फिरगोज सभेचे वांगडी कशे तांकां पयले फावट तें दिवंक. ते म्हणटा आमकां पयले फावट तें सगल्यांकूच पयले फावट. पोरूंक गेले तांकां अंदू हाडूंक ना, त्या वर्साक गेले तांकां हाडूंक ना. वेगवेगळ्या मनशांक आमी हो सयेक दिता. ते पासत तुमकां आमी दिनवासता तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी देवाची आशिर्वचनां किरीत भाशेन मागता. तुमकां मागीर किरीत तुमकां एक किरीत उंडो कसो आमी दितले ह्या समारंभाचो उगडास कसो आनी सर्टिफिकेट पातकुर्ते तुमकां दितलो. ताणेनूच तें सगळें तयार केलां. ती कुशालकायेन उगडासाक तुमची ती सर्टिफिकेट तुमी दवरची एक फावट. पूण तुमी आपोस्त कशें हांगा आमचे इगोर्जेन जाल्ले म्हूण हो उगडास तुमकां. फाल्यां 3:30 वाजता हो जेजूच्या मरणाचो समारंभ सुरू जाता. ताका म्हणटा मरणाचो मीस न्हय, त्या दिसाक मीस ना. मिसाची भेट आज आनी आज सगळें आमी खबर करता. तर हो समारंभ 3:30 सुरू जाता. 3 भाग आहात आनी मागीर 4थो भाग आहा. 3 भाग मुख्य भाग देवाच्या उतराचो सेवादोर. आनी तुमी जाणा आमची इगोजेंत आमी तो पास्यो गायन करून कोत्ता कित्याक तो सोलेम. तुमी जाणा म्हाका ती वस्तू सोलेम जाय. थोडो लोक म्हणटा हांव कितलो वेळ वेता जेजूचें कोश्ट केल्लें जाय. ते पासत तुमी येवचें. आमचो लोक कितें म्हणटा जाणा आवय उमे हांव पावल्या पुरो आनी कुमयने हांव पावल्या पुरो. तें पयलीं कितें जाता तें कोणा देवा खबर ना. आख्खें गरजेचें देवाचें उतर आनी उतर जाल्या उपरांत आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागणें कोत्ता. दिमी घालुया उठात किरीत वेळ तो बाळतेंचें प्रार्थन किरीत प्रार्थन तें सगळ्या संवसारा पासत आमच्या पासत आनी आमी बाळ दवरिना तांचे पासत लागून पवित्र सभा मागता. युनिवर्सल प्रेयर ऑफ द फेथफूल हाका तुमी वांटो घेवंकूच जाय. आख्खी पवित्र सभा मागता. ते पासत सुरवातेकूच 3:30 एक खरें म्हळ्यार इगोज मात आमकां सांगता 3 दवरूं येता पूण 3 चड वत आहा आनी हेंच्यांनी खूब वत पडटा देखून आमी ते 3:30 दवरला. कित्याक जेजू मेलो 3 वाजता 12 3 वाजता 3 वरां उमकडलो आनी 3 मेलो. आनी ते पासत आमी ताचो मरणाचो समारंभ त्या वरांचेर कोत्ता. आनी ते पासत तुमकां माठो घातला, कोदेली घातल्यात, उदक दवरलां, सगळें दवरलां. कित्याक फाल्यां उपासाचो दीस. आमी उपास केलो आनी गोवळ येवन पडली म्हणूंक नाका. उपासाचो मांस खावंक जायना आनी उपास करचो. सकाळीं 7:30 वाजता कुर्साची वाट आसतली आनी ती कुर्साची वाटेन आमी सगल्यांक आमंत्रण दितले. तो कुरीस व्हडलो कुरीस जेजूच्या खांदार दितात तो कुरीस आमी घेवन भायर सरतले. म्हणजे तुमकां एक सयेक जेजूच्या फाटल्यान जेजू तुमचो कुरीस आनी जेजूचोय कुरीस भरूंक हे भाशेन सकाळची मांडावळ सांजे 3:30 वाजता. आनी मागीर दुसरो भाग म्हळ्यार भोव पवित्र कुमयन्याचो समारोह. कुर्सार मेलोले कुडीचे कूड जेजूची आमी तुमकां वांटता. तिसरो समारोह ताच्या आदी दुसरो म्हळ्यार उमावंक घेवपाचो एडोरेशन नमस्कार करप जेजूक. आनी नमस्कार करून आमी आख्खो वेळ नमस्कारान सारतल्यो. आमचे साश्टींत लोक मोचे काडून येता. हांगा ती सोय ना. आमी पाद्री आमी दोगूय साश्टीचे म्हणटो आमी मोचे काडून वेतो. तुमकां तरी दिसता कित्याक तुमी भायल्यान तान येवंक जाय कांय परवा ना. एक दीस हातोर लागले जाल्यार तुमकां दिसता जाय. पूण हांगा भितर न्हू तुमी हात थंय काडात. मेय आहात जाल्यार दादले मेय घालून येतात, बायलो बिश्ते पयन येतात. तुमकां दिसता हांव तें तुमकां खोरायेन सांगिना कित्याक दाखोवंक आमचो मान हे जेजूचे कुडीक. ते पासत ते आमी कोत्तल्यो. आमी मोचे घालिनासतना वेतल्यो. पूण मागीर तुमी उमावंक येता जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार घालचे उवाळो वो काडच्यो. पूण काडटा जाल्यार तुमी बसतात थंयच दवरात. मागीर आयली म्हणटूच त्यो तुमच्यो मेवतल्यो जाल्यार मागीर त्यो सगल्यो मिस्तुरात जातल्यो. हें तुमकां ऑप्शन दिता. हांव तुमचेर घालिना तें हे भाशेन. आनी मागीर ताचे उपरांत कुमयन्या
हें सगळें जालें, हें सेवाधर्मीक रिती इगोर्ज मातीच्यो. ताच्या उपरांत तुमकां मागीर भोगतीपणी कुर्सार मारलेल्या जेजूची इमास आमी देंवयतले. आमचे कोंफरात भाव ते आख्खें कोत्तले ते हांगासर ओगेपणान तें करूंक जाय तांणी, आनी ओगेपणान ताणें केलां कोत्तलेत. आनी मागीर ती इमाजी घेवन आमी सदांचे भाशेन आमच्या पुरसांची वाट आहा ती आमची पुरसांची वाट, ते वाटेंतल्यान आमी पुरसांव काडून पोत्तून हाडून ती इमाजी हांगा दवरतल्यो, उम्यांक दवरतल्यो. सो तें फाल्यां. पण फाल्यां भायल्यान आंकवारमरेचे दुखी वयर मागीर सेर्मांव आसतलो, हे भाशेन फाल्यांची. आनी मागीर पोरां सोनवारा दीस रातीक, सोनवारा दीस सकाळचें मागणें जातलें हांगा. आनी रातीक मागीर 11 वाजता जागरण जातली. भायल्यान उजो घालून सगळीं आदल्या कोरारांतलीं वाचपां थंय कोत्तले. मागीर ती जाल्या म्हणटूच आमी नव्या कोरारांत भितर सोदता, वात पेटयतले. वात म्हळ्यार जिवन जेजूची कुणां ती पेटयत, तुमी तुमच्यो वाती पेटयतल्यात, गायन गायत आमी येतले. वातीची तुस्त आसतली, वातेक दुंपावप आसतलें. आनी त्या उपरांत मागीर मोहिमा जाल्या उपरांत 2 वाचपां आनी मागीर उरलेलें मीस चालू जातलें. आनी मिसा उपरांत सांतिस्माचें पुरसांव जातलें. थोडीं वाचपां आमी इंग्लिजीन केल्यात भायलीं, आनी हांगासरलें एक वाचप इंग्लिजीन केलां, कित्याक जायतो लोक येता जाका कोंकणी गमना. हें मनान धरून आमी इंग्लीज आनी कोंकणी वाचपां दवरल्यात तांकां समजूंक. हे भाशेन आमची मांडावळ आहा ती तुमी सदांच बरे भाशेन केल्या आनी हेय वर्साक बरे भाशेन कोत्तल्यात. आनी बरे भाशेन ह्या जेजूच्या कोश्टान आनी पुनर्जिवंतपणान तुमी वांटो घेतल्यात म्हूण आमी रावता. Ellen Fernandez. Andrew Fernandez. Anthony Braz de Souza. Austerio Fernandez. Belvin de Souza. Kenneth de Souza. Clausen Fernandez. Douglas de Souza. Gregory Noronha.
Samuel Souza Monteiro. Theodore Fernandes. Xavier Fernandes. सगळीं उबी रावया. सातांक मागीर इंग्लिजीन मीस आहा आनी ते मीस जाल्या उपरांत मागीर आमी सगळे आल्ताराचे तुवाले काडटले आनी मागीर ऑल्टर ऑफ रिपोज आमी थंय तयार केला. थंय मागीर तुमकां मांडावळ सांगल्या ते भाशेन तुमी एक एक ओर थंयसर ओगीपुणी एक पावटी बोबाडना सगल्यांनी ओगीपणीन थंयसर मागणें करचें. तुमकां हांवें हांगा थोड्यो सुमार 40 कोदेली फुडें आहात. 2 फॅन घाल्यात कित्याक उजो मारना जावपाक. मागीर उरलेल्यांनी सारकी कॉरिडोरांत रावची. इतली बरी मांडावळ केल्या तुमकां बरे भशेन वांटो घेवन. कित्याक हें एडोरेशन सायलंट एडोरेशन गुप्ती. तुमची मागणी सांतिस्मांत आसल्या जेजूशी तुमी करची. जेजूक आमच्या मना प्रमाणे जेजूक बोणकुणीन घातला अशें आमचो मनांत समज आहा. पूण तो थंय आहा ताका आमी गुप्ती सांगात दिवया. 12 पासून 12 आमी मागीर बंद करतले. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रभु जेसू आमच्या प्रभु जेसू. प्रभु जेसू आमच्या प्रभु जेसू. तुका महिमा तुका आगमनो निरोत्तरे तुका आमचे गितो. Jesus.